गायन घेऊया A9 पेज नंबर 4 A9. Talo upaneyat papagputakat miyak kayon kuruneyat deva mogagayat. Talo upaneyat papagputakat miyak kayon kuruneyat deva mogagayat. Deva utoraiku jivit papagpitru sugli ekdai sayat deva mogagayat. Deva utoraiku jivit papagpitru sugli ekdai sayat deva mogagayat. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Jesu कृपाती आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ही आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून आपल्या जल्माच्या दिसाक लोविनो बार्बोजा ही भेट भेटयता. आनी दुसरें इंतेसांव देवाक दिनवासून आपल्या जल्माच्या दिसाक वेलन फेर्नांडीस ही भेट भेटयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. तशेंच सगळीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच देवाक दिनवासुया. कालच्या दिसाक आमच्या गोंयांत एलिसांवां बरे भाशेन जालीं देखून आनीक फुडलो निकाळ आसा तो आमी देवाच्या हातान घालुया. आनी सगळीं बरीं देणीं जीं देवान आमकां दिल्यांत आनी देव आमकां दितलो ह्या सगळ्या बऱ्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो देव आमचे पासत जायतीं बरीं बरीं देणी करता जायत्यो बऱ्यो वस्तू करता आनी आमकां समजूंक आपयता जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आमच्या जिवितान घडटा तें पळोवन आनी देवान जें कितें आमचें सवें केलां तें पळोवन वस्तू समजूंक आपयता. पूण जायते फावटी आमी कडेन निबोर मनाची जाल्या वो जायते फावटी आमी कडेन समजनासलेल्या भाशेन केलां. असलें आमच्या चुकीचें मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो जगण्या उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो कूड अपराध. ह्या पासत लागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे पोरमणें जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो तालणेन ती रावता तो मनीस सुबागी.
ताची परीक्षा जातोच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो घेतलो. आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणेंच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका ताळणेंत घालता. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येवं नजो न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच ताळणेंत घालिना. पूण जोन एकल्याक आपली वंडोवणी ओडटा आनी बुलयता. उपरांत वंडोवणेचो परिणाम कशें पातक उपसता आनी पातक जाल्या उपरांत ताचे तावन मरण उपसता. म्हज्या भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी तुमकांच फटोवं नाकात. सगळें बरें देणें आनी सगळें संपूर्ण दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेंच बदलोवप ना, न्हय म्हूण बदलोवपाची सावळी पर्यान ना. आपल्या रचना भितर आमी मालगोडी कशी जावंक आपले उदार कुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाची बोरकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूज शिकयताय तो मनीस बागी. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूज शिकयताय तो मनीस बागी. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी समूज शिकयताय तो मनीस बागी. ताका तूं विज्ञाच्या दिसा समाधान करताय. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूज शिकयताय तो मनीस बागी. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक सोडचो ना. आपणे विचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान निती पोरमणे जातली आनी सगळी प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूज शिकयताय तो मनीस बागी. म्हजो पांय निसरता अशें हांव चिंतता तेच घडये तुजो मायेमोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत हुस्के चडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक सूख संतोश दिता. जबाब. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तुजी समूज शिकयताय तो मनीस बागी. उद्गार. सोय सर्वेस्परा, सोय, Soy Sorvesporach, soy, soy, soy Sorvesporach, soy, soy Sorvesporach, soy, soy. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. सोय सर्वेस्परा, सोय, Soy Sorvesporach, soy, soy, soy Sorvesporach, soy, soy Sorvesporach, soy, soy. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. शीस उंडे व्हरूंक विसरले. ओड्यार तांचे कडेन एकूच उंडो आसलो. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हूण शिडकायले. दोळे उक्ते करून फारिजेवांचे आनी हेरोदीचे फुगी विशीं चोत्राय धरात. आनी ते एकामेकाक म्हणूंक लागले, आमचे कडेन उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा. हें जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें,
उणे नात म्हूण तुमी तुमचे भितर उलयतात. आजून पर्यंत तुमकां वळखना, गिन्यानूय ना. आजून तुमचें काळीज कुड्डें जाल्लें आसा बी. दोळे आसून तुमकां दिश्टी पडना आनी कान आसून तुमकां आयकना ओ उगडास धरना काय. 5 उंडे 5,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांच्यो कितल्यो पांटल्यो तुमी भरून काडल्यो? ताणी म्हणलें 12. आनी 7 उंडे 4,000 लोकांक मोडून दिले तेन्ना कुडक्यांचे कितले करून तुमी भरून काडले? आनी ताणी ताका सांगलें 7. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तर तुमी आजून पर्यंत समजनात तें कितें? भाव भयणीनो, जेजू आपल्या शिसां लागीं उलयला तें आमी आयकलां. जेजू सांगता एक आनी शीस समजता दुसरें. अशें आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडटा. कोणूय एकलो कितें सांगता जाल्यार ताचो अर्थ दुसरोच काडटात. जें कितें सांगूंक ना, जें कितें तो सांगपाक सोदिना, भोव करून जेन्ना कोण वडील उलयतात, जायते फावटी यादनीक उलयतात, वो जे कोण कितें एक सेन्सिबल वस्त सांगपाक सोदतात ताचो मिनींग दुसरेच भाशेन करून दाखयतात. असलेंच कितें ह्या शिसां मदें जालें. जेजू आपली शिकोवण चालू दवरून ह्या शिसां लागीं उलयतालो फारिजेवांचे फुगी विशीं. जाल्यार शिसांचें मन फकत त्या उंड्यांचेर आनी जेवणाचेर आसलें. तांकां घडी भूक लागलेली आसतली. आनी असले वेळार जेजू तांकां सरळपणी परतून दाखयता की जेवणा बाबतींत ओ जेवपाक जाय उणे थोडे जाले असल्यो वस्तू घेवन जेजू उलोवचो ना. कित्याक आपूण कितें करूंक शकता तें जेजू जाणा. आनी देखूनच पयलीं जें कितें केल्लें आसा ह्यो 2 मिलाग्री तांचे मुखारूय दवरल्यो. 5,000 लोकांक जेन्ना जेवण केलें तांचे चुरचुरे करून, 4,000 लोकांक जेन्ना जेवण केलें तांचे चुरचुरे करून, जे लोक जेजूचें आयकूंक आयिल्ले 3 दीस पासून ताचे बराबर रावन तांचें जेवण काबार जाल्लें आनी तांकां जेवण दिवंक जाय आसलें. तेन्ना जेजून ज्यो मिलाग्री केल्ल्यो त्यो पळोवन सगल्यांनी देवाक आर्गां दिल्लीं. सगलीं खुशाल जाल्लीं. असलीं आमी केन्नाच पळोवंक ना. अजाप जाल्लीं. पूण तें जें जाल्लें, जेवलीं काबार जालीं, रात गई बात गई असली खबर कशी जाल्ल्या भाशेन जाली. जेन्ना हे शीस ही बरेपणां जी जेजून केल्यां ती आपल्या मनान धरिनात. आनी देखूनच तांचे दुबाव, तांची भिरांत आनिकूय वाडटा. जाल्यार भाव भयणीनो, हें सगळें करपाक आमकां खंय तावन आदार येतलो? कितें करपाचें? दुबाव सदांच येतले, ताळणी सदांच येतली, पातकाची वड आनी वंडावण सदांच आसतली. ती काबार जायना. पूण आमकां भाग्योन जाकोब हाच्या पयल्या वाचपान सांगता ते भाशेन थिराय सांबाळूंक गरज, थीर रावपाक गरज. कित्याक असल्यो ताळण्यो, असल्यो वंडावण्यो, असले दुबाव जेन्ना येता तेन्ना आमी जरी तर थीर नात जाल्यार आमी पडटा. आनी जरी तर आमी पडलीं जाल्यार आमकां भितरल्यान तावन आनिकूय दूख जाता, आमकां गिल्ट जाता. तेन्ना हाच्याच पेजान आनिकूय आमी पातकान पडटा. हे पासत भाग्योन जाकोब उलो मारता, आमी देवा सवे ही थिराय सांबाळूंक. आनी जो कोणी थिराय सांबाळटा तो जिविताचो मुकूट घेतलो. तर आमकांय भाव भयणीनो हे थिरायेची गरज. आमी जायत्यो वस्तू जेन्ना घडटात, जायत्यो खबरो जेन्ना चलतात, जायते रुमर्स जेन्ना पावतात तेन्ना आमी कॅरीड अवे जायना जावपाक, आमी वाऱ्यार उबलल्या पोल्ला भाशेन उडोन वचना जावपाक ही मागण्यान सांबाळलेली थिराय आमकां भोव गरजेची. आनी तेन्नाच आमी सगल्यो वस्तू बरे भाशेन समजूंक जाता, विस्वास धरूंक जाता. जी बरेपणां देवान आमचे सवें केल्यात आनी ज्यो बऱ्यो वस्तू देवान आमकां दाखयल्यात त्यो सदांच मनान दवरूंक गरज. जें बोगसणें देवान आमच्या पातकांक जायते फावटी दिलां आमी चुकता तेन्ना, जी घटाय आमच्या अशक्तायांक देवान जायते फावटी दिल्या ती आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी थिरायेन मुखार वचूंक गरज.
हेंच करूंक ह्या आल्ताराचेर आतां जेजू येता, आपले मांस आनी रगत आमकां दिता. ह्या जेवणाची घोटायेन आमी ही थिराय सांबाळूंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. याज्ञी गुंडों समोर पिता, आमची मनां समोर पुया, आत्मीक गुंडो तयार करता, काळजां आमची तयार करूया. याज्ञीक ताका रोस पेटयता, आमी आमची जीण पेटोवया. क्रिस्ता रगत तोकून दिता, पियोंक आमी आयती जावया. सुर्गीचे जेवण तयार जातले, भुगतान मारूंक लागीं सोर्या. क्रिस्ता रगत पिवून जातले, आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोद मानून घेवं. सर्वेस्पराय भेटोवणी वरवीं आमचीं काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे परी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टांव, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र, तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसुकवीचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ताळणेच्या वेळार थिराय, दुबावांच्या वेळार समजिकाय आमकां जेजू वरवीं फावो जाता तीच आमकां दी म्हूण बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीय, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षाव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
म्हज्या जेवणाक येयात पावपण कशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात कुशीदात सायात म्हज्या जेवणाक येयात पावपण कशी बसात म्हज्या कुडी रोखतात कुशीदात सायात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें हुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमीच हुंडो सायात दुसऱ्याक जिवान भरात हुंडो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमीच हुंडो सायात दुसऱ्याक जिवान भरात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें पोटभर जेवून ती दादुशीं जाली तांची आशा सर्वेस्परान बागयली प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सुर्गीच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले ओतमे तुवें दादुशी केले आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन भयणीनो कालच्या दिसाक जितलीं जाणां सगळीं आमी भायर सरून आमचें मतदान केलें तांकां सगळ्यांक शाबासकी हे पावटीची पर्सेंटेज वोटींग पर्सेंटेज नियरली 79% जाल्या गेल्ले पावटीक जरी तर 82 जाल्ली हे पावटीक मातशें उणी जाल्या तरी आसतना 79% म्हणल्यार गोंयकार आजून पासून बरो आसा म्हणूं येता सगळ्या गोंयकारांक जाणी आपलें मत दिलें तांकां सगळ्यांक शाबासकी आतां फुडलें देवाच्या हातान घालुया आनीक बऱ्या निकाळाक आमी सगळीं रावुया जो निवडून येतलो तो आमचो सगळ्यांचो सरकार फकत मत मारला तांचोच न्हय थोड्यांनी कडेन दुसऱ्यांक मत मारलेलें आसतलें वेगवेगळी पार्टीक पूण सरकार जो येता तो आमचो सगळ्यांचो हे आमच्या मनान दवरुया आनी नवो सरकार येतलो तांचे पासत आमी मागुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेवया F7 पेज नंबर 88 F7 जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रितीन दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगान मनशां जिखूं जेजूक आमचे मोदे दवरून
एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगात मनशांक जिखून जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दवरया पेड्या चाकरी जेजून केली पेड्या चाकरी आमी कोरया पेड्या चाकरी जेजून केली पेड्या चाकरी आमी कोरया